कॉटनचा मुलायम स्पर्श तुमच्या तजेलदार त्वचेला. रेखाज हाऊस ऑफ कॉटन खुलवणार घराघरातल्या आनंदाला. दर्जेदार कॉटनचं अत्यंत विश्वसनीय माहेरघर. टॉवेल्स, बेडशीट्स, ड्युएट्स, ब्लँकेट्स, पिलोज आणि बाथ मॅट्स. कोणत्याही खरेदीवर आपल्याला मिळेल 10% सूट. आजच भेट द्या रेखाज हाऊस ऑफ कॉटन, कॉर्पोरेट ऑफिस 6, 3रा मजला, रिलायन्स ॲट्रिया, इझिडोर बापिस्तिया, गोल्ड स्टॉर हॉटेल समोर, मडगाव 66, गोवा. नमस्कार. या सत्ताग्रहा भितर तुमकां सगळ्यांक येवकार. सगळ्यात पयलीं थँक्स अ लॉट बिकॉज यू गायस आर देर विथ अस सिन्स मॉर्निंग. आणि परत आमी आयल्या. तुम्ही सुयशाचो शो पळयलो जे आमी इन डेप्थ एनालिसीस केलें 2015 वर्सीस 2020 ZP इलेक्शनाचे प्लस आमदार वायज. सो आतांचो जो आमचो शो आहा आतां ऑलमोस्ट सगळे रिजल्ट आयल्यात. वी नो द फायनल टॅली नाव. सो इफ यू लुक एट दॅट हांव जस्ट सांगता आमी वी हॅड कॉल्ड द इलेक्शन एट 3:30 बट फायनल टॅली जी तुमकां दिसता ती BJP 32, काँग्रेस 4 वेल्यान घडये 5चेर वचपाक शकता. एक सीट उरला तो. MGP 3, आम आदमी पार्टी 1, NCP 1, अदर 7. आय थिंक द सरप्राइज इज आम आदमी पार्टी. काँग्रेसीचो लो नंबर. MGP हॅज रिस्ट्रिक्टेड इटसेल्फ टू सेम फोंडा तालुका, अदर 7 आणि एक NCP 1. आय थिंक दॅट इज द होल थिंग अबाउट दिस इलेक्शन. किती ताजो अर्थ कसो. ऑल न्यूज मेकर्स ऑफ द डे विल बी जॉइनिंग अस टुडे. त्याच बरोबर म्हजे बरोबर स्टुडियोक 2 गेस्ट आसात. पयली आसात गोंयांतले नामनेचे आदवोगाद आणि राजकीय विश्लेषक क्लिओफात बाबतीन स्वागत. दुसरे आसात म्हजे बरोबर प्रोफेसर मनोज कामत, मल्लिकार्जुन कॉलेजीचे प्रिन्सिपल आणि राजकीय तसेच अर्थशास्त्राचे विश्लेषक. स्वागत मनोज. आणि म्हजे बरोबर दिगंबर बाब जॉइन जाल्यात म्हाका मडगांव सावन. दिगंबर बाब वेलकम टू द शो. आणि कांय वेळा भितर सुदीन बाबूय आमकां जॉइन जातले फोंडे सावन. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंटली आमचे गोंयभरचे रिपोर्टरूय आसतले कितें चल्लां हें सांगपा खातीर. हांव बिफोर आय गो टू दिगंबर बाब एंड सुदीन बाब, क्लिओ तुमचे कडच्यान स्टार्ट करता. हाऊ डू यू एनालायज दीस रिजल्ट? वॉट डू यू मेक ऑफ इट? इतले दीस इज अ एब्सोल्यूट क्लीन स्वीप बाय BJP. Yes, I look at it that BJP has maintained its position. If you take Churchill with them, they are almost 30 in the house, and this is out of 50. And normally, local bodies elections are won by the ruling party. Only when shelf life of that government is over, the local bodies elections are lost. I feel that the shelf life of this government is not over. And why so? Somehow that is because the other side has not been in a position to harvest the decline of the party. According to me, the governance has been bad. Every day we have been finding from media and other reports that government is bad, governance is bad, COVID treatment has been bad. But the opposition, the main opposition, the Congress party has not been in a position to get its acts together. They could not harvest. हांव बिफोर आय गो टू मनोज, हांव दिगंबर बाब आणि सुदीन बाबा म्हऱ्या वता. सगळ्यात पयलीं दिगंबर बाब. दिगंबर बाब, इफ यू कॅन अनम्यूट युअर सेल्फ. कितें दिसता तुमचे इनिशियल रिएक्शन आफ्टर लुकिंग एट दीज रिजल्ट्स? काँग्रेसीची ही जी परिस्थिती आसा, म्हाका दिसता तुमी तरी अपेक्षा धरली नाशिल्ली की इतली वायट परिस्थिती जातली, आणि कित्या खातीर? दिगंबर बाब, जस्ट अनम्यूट युअर सेल्फ. पण म्हाका दिसता पहिली गजाल म्हणजे लोकांची मॅन्डेट जी लोकांनी दिल्या ती वी हॅव टू एक्सेप्ट विदाउट एनी रिझर्वेशन. आता तू म्हणटलो परिस्थिती अशी कित्याक जाली, ताका कारणां खूप आसतली. आणि म्हाका दिसता कितें आमच्या एक्सपेक्टेशना प्रमाणे आमचे एक्सपेक्टेशन वॉज मच हायर. आमकां दिसतालें की दोनूय कडेन आमी कदाचित मेजॉरिटीन येतले, विच डिड नॉट हॅपन. विच डिड नॉट ओनली हॅपन बट वी फाउंड टू बी इन द व्हेरी प्रिकारियस सिच्युएशन. So that party will have to introspect. There are lots of factors. म्हणजे एक फॅक्टर म्हणजे कितें, त्या टायमाचेर टेम्पो आशिल्लो इलेक्शनाक. स्टार्ट जाल्लें इलेक्शन 2 दिसांनी वोटिंग आशिल्लें. देर वॉज ए टेम्पो फुल्ली गवर्न अप. ताजे फाटल्यान 8-9 महिने गॅप पडले.
आणि मागीर अशें जालें की इलेक्शन जाता काय ना, कोण म्हणटा जानेवारी जाता, कोण म्हणटा डिसेंबर, अशें करून करून सडनली इलेक्शन डिक्लेअर केलें. Probably our party was not able to gear up in those so many days. Our candidates were also little caught on the wrong foot, and that has also put us in a disadvantageous position. Plus, population wise, to their voting percentage we पळयत जाल्यार people have not turned up, व्हडलेशें टर्नआउटच ना अशें दिसता म्हाका. कोविडाचो भंय आसत किंवा आनी कितें आसत, people were there was hardly any major turnout. ज्या जाग्यार आमचे एक्सपेक्टेशन आशिल्लें थंय पयल्या 2 वरांत तर 10%, 12%, एक कॉन्स्टिट्युएन्सी वॉज शोईंग 0.84%, म्हणजे एक बूथ अशा परिस्थिती आशिल्ली. सो दॅट दीस हॅज ऑल रिझल्ट अशें दिसता म्हाका. ताका लागून ताजे परिणाम जाले सामके आमच्या सायडीन. या थँक्स अ लॉट दिगंबर बाब. हांव सुदीन बाबा म्हऱ्या वचचे पयलीं मनोजा म्हऱ्या वता. मनोज, हाऊ डू यू एनालायज ऑन फेस दीज नंबर्स, देन आय विल गो टू सुदीन बाब. या पयलीं सगळ्यांचे अभिनंदन करूया जे जिखून आयल्यात तांचे, आणि बीजेपीचे अभिनंदन करूया कारण तांच्यांनी सबंद एडवांटेज जी पोलाची जी घेवपाची आशिल्ली, जी सत्ता तांचे कडेन आशिल्ली, जे इलेक्शन कमिशन तांच्या फेवरान जे तशा पद्दतीन काम केलें आणि दीस रात मेहनत केली. वन थिंग इज व्हेरी सर्टन, बीजेपी केन्नाच खंयचीच निवडणूक सिंपल घेना, ताच्या खातीर आटोकाट प्रयत्न करता. इवन बाय डिफॉल्ट, इवन बीजेपीन प्रयत्न सुद्धा जर करना जाल्यार ही इलेक्शन बीजेपी जिखतली आशिल्ली, कारण जशें क्लिओफात दोतोरान म्हणलां तशें सत्ताधारी पक्षा बरोबर जिल्हा परिशद किंवा ज्यो म्युनिसिपल कावन्सिल्स सदांच आसतात. तरी सुद्धा कसलोच चान्स न घेता, कसलोच धोको न पत्करता मुख्यमंत्री स्वता फिल्डाचेर देंवले आणि ताणें एक मस्त स्ट्रायक रेट दिली. Almost 65% of the total seats is BJP is winning. It shows that the opposition is absolutely diminished to ground. Point number one. Second, all those defectors from Congress who defected from Congress and BJP सामके बरे value addition केला. बीजेपीक सदां ताची भंय दिसताली कदाचित की वॉट विल बी द इम्पॅक्ट ऑफ इट ऑन द ग्रासरूट वर्कर्स. बट ग्रासरूट बीजेपीच्या वर्करांक वरचड हे काँग्रेसाचे डिफेक्टर्स ठरले, ही दुसरी गजाल. तिसरी गजाल ह्या निवडणुकीत पळयली आमी की जे इंडिपेंडंट जे MLAs म्हणून आशिल्ले 3 इंडिपेंडंट MLA, तांचो जो फोकस आसा आणि तांची जी स्ट्रेंथ आसा, तांचो बालेकिल्लो हल्ला. म्हणजे आमी रोहन खंवटे पासून सुरू करूया. सुकोराचो जे एक सीट जी ताची गेली आणि रेश मागुश कलंगुटाचो बाकीचे भाग जे ताचे हल्ले, हाच्या वयल्यान रोहन खंवटेची पोझिशन आज परवरी डळमळीत जाल्या. आज जर तुम्ही सांगाय जर पळयत जाल्यार बाब प्रसाद गांवकराची पोझिशन डळमळीत जाल्या. तशी टू अ ग्रेटर एक्सटेंट आमचे गोविंद गावडे बाबाची परिस्थिती ताच्या ओन कॉन्स्टिट्युएन्सीनूय डॅमेज जाल्ली आसा. कारण कुर्टी खांडेपार तरी तो काय येना म्हणा, पण जो बेतकी खांडोळा जो आसा भाग आणि जो दुसरी जी ताची जी आशिल्ली ती जर MGP गेल्या आणि बेतकी खांडोळा जाल्यार सामकी एका लोवर मार्जिनान ती ताच्या हातांतल्यान सुटल्या. म्हणजे तिनूय जे इंडिपेंडंट जे कॅन्डिडेट्स जे आशिल्ले, MLA जे आशिल्ले, आणि ह्या तिगा पैकी 2 जाणांक मिनिस्टर जावपाचो चान्स आशिल्लो, दे हॅव नॉट परफॉर्म्ड आणि पीपल हॅव गिवन देम अ स्ट्रॉंग सिग्नल. एब्सोल्यूट स्ट्रॉंग सिग्नल हॅज गॉन टू काँग्रेस आय पार्टी. हांव सुदीन बाबा म्हऱ्या वता. सुदीन बाब, ट्रेंड्स पळयले, तुमची सीट्स पळयली, तुमची इनिशियल रिएक्शन कितें ऑन दीस सीट्स, तुमकां कितें दिसता, तुमी एनालायज कशें करतात? पयलीं म्हणजे जे इलेक्शन जालें त्या इलेक्शनात बाकीचे जे ओपोजीट पार्टीज आशिल्ले, म्हणजे आमी आसूं, काँग्रेस आसूं, NCP आसूं, आप आसूं किंवा इंडिपेंडंट जे भारतीय जनता पक्षाचे ओपोजीट म्हणून आशिल्ले, तांकां योग्य वेळ आमकां मेळूना, हो पयलो प्रश्न. आणि हे इलेक्शन कित्याक डिक्लेअर जालें? मगो पक्षान स्ट्रॉंग लेटर इलेक्शन कमिशनराक बरयलें आणि सांगलें की तुम्ही एक तर इलेक्शन डिक्लेअर करा, कारण भारतीय जनता पक्षा प्रत्येक मतदारसंघात मिटिंग घेवपाक लागले. भारतीय जनता पक्षाचे मोठे मोठे लीडर, मंत्री सगळे गोंयभर भोंवपाक लागले. हे आमी त्या पत्रांत बरयलां आणि हे पत्र आमी दिले नंतर ती फायल मूव जाली आणि फक्त 5 दीस आमकां दिले गेले. आणि ताका लागून आमी जितले मतदारसंघात पावपाक जाय आशिल्ले, आणि दुसरें म्हणजे हे 5 दीस दिता आसतना आमकां टायम दिवना कोणाकूच, आणि त्या खातीर आमचे भयंकर नुकसान जालें. तिसरी गोष्ट COVID-19 ह्या खातीर मतदान जे आसा ते 15% कमी जालें. हे 15% मतदान जर 65 to 70% जाल्ले जाल्यार आज ते 200-300 मतांनी जे उमेदवार आमचे पडल्या ते 100% निवडून येतले आशिल्ले. तुमकां एक एक्झाम्पल दिता. फॉर एक्झाम्पल धारबांदोडात आमचो उमेदवार 200 मतांनी पडला. आमकां थंय वचपाकूच मेळना. शिरोडेचो उमेदवार आमचो 400 मतांनी पडलो.
बोरयेचो आमकां थंय वचपाकूच मेळना आणि त्या खातीर ही परिस्थिती आमची झाली. पूण तरी आसतना आज जो रिजल्ट जाला तातूंत आणि एक गजाल आसा, काँग्रेसीचे उमेदवार निवडून येवंक शकले ना. ताचोय प्रश्न तोच आसतलो भोवतेक. कारण अश्यो गोष्टी जेन्ना आसता तेन्ना सगळ्यांनी एकठांय जावन जर केल्लें आणि हे इलेक्शनाक जर प्रत्येका एक 8-8 दीस जर दिले जाल्यार आज वेगळो रिजल्ट आमकां दिसतलो. पूण तरी आसतना एज ए स्पोर्ट्समॅन हांव एक स्पोर्ट्समॅन आसा. हांव भारतीय जनता पक्षाचें अभिनंदन करता. एक सुदीन बाब सांगा, सांगा. तुम्ही आणि काँग्रेस हांणी जी एक अरेंजमेंट्स केल्ली ती अरेंजमेंट वर्क जाली अशी दिसता, तातूंत स्ट्रेंथ आसा अशी दिसता काय ती अरेंजमेंट वर्क आमी आणि काँग्रेसीन अरेंजमेंट अशी करूना. आयका सांगता, आमी ज्या कडेन अपक्ष उमेदवार आमी दोन दवरिल्ले थंय तांणी सपोर्ट दिता म्हणून सांगिल्लो. पूण लास्ट मोमेंटाक कितें जालें नकळो, पूण आमचे दोनूय अपक्ष उमेदवार आयले. एक हरमळ आयलो आणि एक आयलो राटंबरसे, जाका आमी मन बसून सपोर्ट केलो. ज्या कडेन आमी सपोर्ट केलो ते उमेदवार आयले. ओके. पूण बाकीचो अरेंजमेंट मोठोसो जालो ना. पूण आमचे सीट निवडून घेवपाचे ते येवना, आमी प्रचाराक पावना. एक म्हाका बिफोर वी मूव ऑन, एक म्हाका सुदीन बाब सांगात, तुम्ही जेन्ना ही जेन्ना नंबर्स आनी टॅली पळयतात, तुमकां ही प्रो इनकम्बंट वोटिंग दिसता काय ताजी फाटल्यान आनीक कितें फॅक्टर आसा जाका लागून इतली सिटां बीजेपीक गेल्या? एक म्हणजे बीजेपीन फोव वाटले, फोव बरोबर कितें कितें वाटलें हें हांवें पयर सांगलां. हे वाटता आसतना आनी कितें कितें केलें हेंय सगळे लोकांक आणि त्या भागांतल्या लोकांक खबर आसा. म्हाका ताजेर उलोवपाचें ना आतां, कारण शेवट जीत आनी हार हातूंत ते जिखल्या. तर ताजेर आतां उलोवप हें बरोबर न्हय. पूण एक सगळे लोकांक पयशे खबर आसा फोव वाटले आणि फोव बरोबर कितें कितें वाटलें तें सगळे लोकांक खबर आसा. क्लियोफास बाब, तुम्ही कशें करून पळयता ह्या गजाली कडेन? कारण प्रो इज दिस अ प्रो इनकम्बंट वोट or there are other factors beyond that? According to me, the major factor is failure of the opposition parties at their organizational level. Like, see, Raya, Congress lost. Girdoli, they lost. Now, these two seats, I thought they would lose on Sunday itself. Because in Raya, the voting was around 40. Similarly, the voting, about 3,500 votes in Bali area of Girdoli. Benauli, it was around 40. So according to me, the parties have not worked as a party as they are required to function at election time. They have not taken this election seriously. This is one part. The second part is somehow the BJP in Goa is more powerful in rural areas. Like you take Kunkoli is an urban area, Margaon is an urban area, Ponda urban area. These areas have been with the opposition side. BJP has been in the interiors where they have done well. But this cannot absolve the main opposition of its responsibility, its failure at organization level. I would further go and say that, see, COVID time was opportunity for them also to spread out, which also has not happened, which the BJP exploited in a big way. So to that extent, full marks to them. दिगंबर बाब, तुमकां हे मान्य आसा फेल्युअर ऑफ ऑपोजिशन टू रायज अप टू द ओकेजन? तुम्ही मान्य करतात? कारण इतली कमी सिटां, डू यू एक्सेप्ट that complete failure on the part of Congress, because Congress is the principal opposition? ग्राउंड रियालिटी कडेन जर नजर मारत जाल्यार तुझ्या लक्षात येत नाही की ज्या सुदिनान सांगलें काही प्रमाणात खंय तरी आमी अकोमोडेशन करपाचो सुद्धा प्रयत्न केल्लो, पूण जाते कितें ताजो सुद्धा व्हडलोसो इम्पॅक्ट जालो अशें दिसना. आता जर कदाचित आता टाइम जर बरो मेळिल्लो, वोटिंग पर्सेंटेज जर बरी जाल्ली जाल्यार प्रोबेबली थिंग्स वूड हॅव बीन डिफरंट. पर्सेंटेजीस ना, आनी ज्या जाग्यार आमी एक्सपेक्ट करताले थंय पर्सेंटेजीस 35%, 40%. सो नॉर्मली ज्या जाग्यार 65-70% जाताली थंय पर्सेंटेज सामकी कमी जाली. So that has put us all in the disadvantage position. वन बाय वन या, बट सालसेती भितर जी पर्सेंटेज आसा कित्याक इतली कमी जाली? इतली सगळी आंदोलनां चालू आसात, सरकारा विरुद्ध रोष आसा, तरी आसतना सालसेत बीजेपी जी सुरवातीसान म्हणटाले की आमचो प्लॅनच सालसेतीक डिवायड अँड रूल म्हणून, आज बीजेपी त्या प्लॅना भितर सक्सेसफुल जालो अशें दिसना. ना, डिवायड अँड रूल म्हणपाक पर्सेंटेजीस कमी जाले म्हणजे कित्याक लागून लोक भायर सरले ना, दॅट विल हॅव टू लुक इनटू इट. कारण कशें आसा, एक म्हणजे कोविडाचो भंय आसपाक शकता.
दुसरें म्हणजे ज्या पद्दतीन एजिटेशनां जातालीं, लोकां भितर एंगर आशिल्लो, लोक ज्या पद्दतीन उलयताले ते पळयलें जाल्यार तुका दिसता आशिल्लें की लोक कमी पर्सेंटेज जातले अशें. आमकां दिसतालें मिनिमम 60% 70% तरी जातले, पण पर्सेंटेज सालसेतींक सामकीच कमी दिसली. म्हणजे आता चांदोर, गिरदोली बिरदोली ह्या भागात पर्सेंटेज हॅज बीन हार्डली 30-35% अशे पर्सेंटेज दिसतात. सो ताजो इम्पॅक्ट नॅचरली ताजो आमकां ताजो मार बसलो. बेसिकली काँग्रेस पार्टी हॅज सफर्ड बिकॉज ऑफ लो टर्नआउट. आता लोक कित्या खातीर लोक टर्नआउट जाले, वन रिजन कुड बी कोविडा लागून नाका झक मार नाकाच आमकां भानगड अशेंय जालां आसपाक शकता. पण म्हाका म्हजी अपेक्षा आशिल्ली की पर्सेंटेज चड वतली, कारण एज्युटेशनाक लागून लोक रागान भायर सरतले की बाबा हांकां दाखोवया, हो चान्स मेळटा आमकां दाखोवपाक. अशें जालें ना. That is the सुदीन fact. बाब, तुमकां कितें दिसता अशें कित्याक जालें ना की लोक इतलो राग आसा म्हणटा आमी, लोक पिकार आहा म्हणटात, बट देन इफ दॅट एंगर ऑर एनीथिंग डजंट गेट ट्रान्सलेटेड इनटू वोट्स, देन वॉट इज द यूज ऑफ इट? आमकां आमच्या कार्यकर्त्यांक मेळपाक सुद्दां मेळूना, कारण कोविडाचे जवळजवळ 9 महिने आमचे तातूंत गेले आणि त्यानंतर अकस्मात हे इलेक्शन डिक्लेअर जालें. पूण ह्या लोकांनी आपल्या इलेक्शन अमके तारखेक जातलें हें खबर आशिल्लें, कारण प्रत्येक फावटी मुख्यमंत्री 18 तारीख डिक्लेअर करतालो, 16 ते 18 हाजे भितर, आणि अकस्मात 4 दीस पयलीं इलेक्शन करून मोकळे जाले ते. आणि त्या खातीरूच आमचे जे कार्यकर्ते आशिल्ले ते सैरभैर उरले आणि तांणी प्रत्येक कार्यकर्त्याची मिटींग त्यांच्या मतदारसंघात घेतली आणि कार्यकर्त्यांक अलर्ट केले. तांचे कार्यकर्ते तांचे जे वोटिंग पॅटर्न आसा एक भारतीय जनता पक्षाचो, तो वोटिंग पॅटर्न काडपा खातीर तांच्या कार्यकर्त्यांनी तांकां मदत केली. जे फॉर एक्झाम्पल नाव यू टेक माय कॉन्स्टिट्युएन्सी, ज्या कडेन हांवें सगळे कार्यकर्त्यांक काडले. आज हांव 3,500-4 हजार मार्जिनान आयलो दोनूय कडेन. म्हजी जी कॉन्स्टिट्युएन्सी वेलिंग, प्रियोळ आणि कवळे ह्या हातूंत कित्याक मार्जिन मेळ्ळें? ओन्ली बिकॉज कार्यकर्त्यांक हांवें अलर्ट केले. तशेंच हांवें कुर्टी, म्हाका दुसरो मतदारसंघ कुर्टी लागीं आशिल्लो, तांकां अलर्ट केले, थंय आमकां मार्जिन मेळ्ळें. आमच्या कार्यकर्त्यांक जर आमी अलर्ट करपाक आमकां थोडो टायम मेळ्ळो आणि त्या कार्यकर्त्यांक प्रत्येक मतदारसंघात मतदारां कडेन आमी धाडिल्ले, जाल्यार आमचेर आणि काँग्रेसीचेर ही परिस्थिती केन्ना येवची नाशिल्ली अशें म्हाका दिसता. परत कोविड-19 लागून 15% मतदान कमी जाला हे आमी परत परत सांगताले. हांवें म्हजो तर तुमचे कडेन सुद्दां तो रिपोर्ट आसतलो, कित्याक 3-4 फावटी तरी हांवें सांगलां की कोविड-19 लागून मतदान कमी जातलें आणि जो पर्यंत हे मतदान कमी जाता तो इफेक्ट मेजर ऑपोजिशन पार्टीचेर जाता. ओके, आमचे बरोबर भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेठ तानावडे लाईव्ह आसात. सदानंद बाब, म्हजो आवाज ऐकू येता? हॅलो, म्हजो आवाज ऐकू येता सदानंद बाब? आता येता, ऐकूंक येता. तुमचे रिएक्शन सांगात, कारण 33 सीट्स एज ऑफ नाव 49चे 49 रिजल्ट्स आयल्यात. 33 सीट्स कितें हे कशी केले? ओपोजिशन म्हणटा तुम्ही तांकां गाफील दवरले, तुम्ही कितें म्हणटात? आम्ही म्हणतात की कारण कशें आसा की हे भारतीय जनता पार्टीचो टीम वर्क तो सगळे मिळून केल्ले हे कार्य आसा. तातूंत आमचे सगळे आमदार, मुख्यमंत्री असत, मंत्री आणि पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते. खरें म्हणत जाल्यार 22 मार्चाक निवडणूक जाली जाल्यार होच निकाल लागपाचो. तरी पण 22 मार्चा नंतर निवडणूक ही डिसेंबरान जाली, पण हे डिसेंबर जावन सुद्धा आमचे थंयचे उमेदवार असत, कार्यकर्ते असत, आमदार हे सदोदीत लोकां मदीं असले. आणि आमकां भारतीय जनता पार्टीक एक फायदो जाता, कारण वेगवेगळे कार्यक्रम जे आमी दितात त्या निमित्तान कार्यकर्तो इन टच असता. या बाकी सगळे जे आज सांगतात, आरोप करतात कोण तरी, ते केवळ घरा बसून पत्रकां काडून पार्टी चलयतात. केवळ प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन पार्टीचेर, रुलिंग पार्टीचेर एखादो आरोप केलो म्हणून मतदान जायना. तेंच्यांनी लोकां मदीं वचपाची गरज आसा आणि लोकां मदीं गेले जाल्यारूच हें शक्य जावपाक शकता आणि तें प्रूव जाल्लें आसा. वेगवेगळ्या आंदोलनाच्या हातूंतल्यान सरकाराक गालबोट लावपाचो प्रयत्न सगळे NGO आणि वेगवेगळे पॉलिटिकल पार्टींनी केल्लो आसा, पण ताचो कांयच परिणाम हो गोंयच्या मतदाराचेर जावना. गोंयच्या मतदारांक भारतीय जनता पार्टीचेर पूर्ण विश्वास आसा, सरकाराचेर पूर्ण विश्वास आसा आणि ताका लागून गोंयच्या सगळ्या तालुक्यांनी रिजल्ट जर तुम्ही पळयलो जाल्यार त्यातल्या 12 तालुक्या भितर भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार निवडून आयले आसात. दक्षिण बिनविरोध, पण 16ची जी निवडणूक जाली तातूंतले ऑलमोस्ट 85% सीट हे आमी जिखिल्ले आसात आणि ताका लागून बोथ द सायड, नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा
तुमकांय खबर आसतली प्रत्येक वेळार म्हणटाले की दोन्ही बाजू भितर अब्सोल्यूट मेजॉरिटी ही शुअर मेळटली. आमी जर त्या वेळार 18-19 सांगले जाल्यार कदाचित कोणाक दिसतालें की फकाणां करता आसतले म्हणून आमी फिगर सांगिनासले, पण अब्सोल्यूट मेजॉरिटी मेळटली आमी सदोदीत सांगिल्लें आसा. काँग्रेसींतल्यान जे आमदार बीजेपीत आयिल्ले तांचो आज फायदो जालो. डेफिनेटली कशें आसा तांकां इलेक्ट भितर काँग्रेसच्यान हांगा बीजेपीन येतकच ती तेंची पयली निवडणूक आसली की ज्या निवडणुकी भितर तांकां तेंच्यांनी पार्टीन आयतकच ते लोकांनी एक्सेप्ट केलें काय ना मतदारांनी तें एक सांगपाक आनी तें एक प्रूव करपाक तांकां एक बरो चान्स आशिल्लो आनी तो तांचो जाल्लो आसा. आनी भारतीय जनता पार्टीक सुद्दां ताका लागून त्या तालुक्या भितर म्हणजे तुमी जर पळयलें आसत केपें तालुका भितर सगळे स्वीप जाल्ले आसात, सगळे सीट हे भारतीय जनता पार्टीक आयिल्ले आसात. आपले काणकोण आसत किंवा त्या भागांतले आमचे 70 तालुका आसात, 70तले सुद्दां चारूय जे सीट आसात ते भारतीय जनता पार्टीक आयिल्ले आसात. एक म्हाका मुद्दो आनी ताका लागून म्हाका दिसता जो इशू कंटिन्युअसली येतालो तो इतली आंदोलनां चालू आसात गोंयभर सरकाराच्या विरुद्ध. सो आज जेन्ना ही वोटिंग जर तुम्ही पळयली आणि वोटिंग पॅटर्न पळयलो, नंबर ऑफ सीट्स पळयली, ह्या आंदोलना विशीं तुमकां कितें दिसता? म्हाका दिसता की ही आंदोलनां जी वेगवेगळी आसात मागीर ते कोलाचो विशय आसत, डबल ट्रॅकिंग आसत, नॅशनल हायवे आसत किंवा पावर प्रोजेक्ट आसत किंवा IIT मेळावलीच्या भागांत सुद्दां मॅक्झिमम मतदान हे भारतीय जनता पार्टीक जाल्लें आसा. आनी ताका लागून म्हाका दिसता की आंदोलन करपी जे आंदोलक जे आसले त्यांचो आयदर लोकां बरोबर त्यांचो आनी ह्या लोकांचो कांयच संबंध ना. ते केवळ तेच लोक ज्या लोकांनी भारतीय जनता पार्टीक केन्ना मतदानच करूं ना अशा तरेचे कांय जे लोक आसात ते आंदोलनात उतरले आसात. आनी जालें कशें की ह्या आंदोलनाचे जास्त हे जे आसा ते सोशल मिडियाचेर जाल्लें आसा, कारण सोशल मिडियाक लिमीट ना. ज्या मनशाक समाजान किंमत ना तो दुसऱ्याचे कितें उलोवपाचे ते अधिकार दवरता आनी ताका लागून तांकां दिसता की तशें उलयल्या नंतर भारतीय सरकाराक आसत भारतीय जनता पार्टीच्या मतदानाचेर इफेक्ट जातलो अशें दिसता. तशें कांय ना, कारण मतदार जे आसा गोंयची जनता जी आसा ती लोकां ते भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसात आनी तांकां पूर्ण विश्वास आसा की भारतीय जनता पार्टी जें कितें करता तें गोंयच्या भल्याक लागून करता आसतली. आनी ताका लागून तांकां पूर्ण विश्वास आसलो. ताचो व्हडलो इफेक्ट ह्या सगळ्या आंदोलनाचो आमी पयलीं पासून सांगताले तें आंदोलन जें आसा ते आंदोलन करपी मनीस त्यांच्या बरोबर तितल्या पुरतेच मर्यादीत आसात. त्याचो इफेक्ट हो बाकी कडेन जावना. कारण ज्या भागा भितर रातभर ज्यांच्यांनी जागरण केलें अशा गिरदोरी मतदारसंघात सुद्दां भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार निवडून आयिल्लो आसा. दवर्ली पंच आसत किंवा आमचो 70 सारकेलो मेळावली भाग आसत, ह्या त्या 73तल्या नगरगांव जो जिल्हा पंचायत आसा त्या भागात आमचे उमेदवार निवडून आयिल्ले आसात. आनी खुद्द ज्या गांवांत त्या मेळावली जो गांव आसा तो नगरगांव पंचायत क्षेत्रांत सुद्दां आमच्या उमेदवाराक 50% मतदान हे जाल्लें आसा. ताका लागून हे वेगवेगळे आंदोलनां जी आसा ती आंदोलन जितले करतात आनी सोशल मिडियाचेर जे उलयतात तितल्या पुरते मर्यादीत आसा. एखाद्याक हातून येवन एखादो प्रश्न विचारलो म्हण लोक तेचेर समाज हे करपाक शकनात, मतदान आपण मानना अशें सांगपाक शकनात. त्यामुळे जे अशें उलयतात तेंच्यांनी चिंतपाची गरज आसा की समाजान आपल्या किंमत कितें आसा ती. एक म्हाका मुद्दम बिफोर आय लेट यू गो, तुमकां ओवरऑल हो वोटिंग पॅटर्न जर पळयलो जाल्यार कितें दिसता? दिस इज रिएन्फोर्समेंट आनी रिपोजिंग फेथ प्रमोद सावंताच्या लिडरशिपी भितर? नाही, कशें आसा की आमी जर तुमी पळयलें जाल्यार एवरेज इट इज 56% ऑल ओव्हर गोवा. देर आर सम कॉन्स्टिट्युएन्सीज ह्या भितर साधारण 79%, 77% सुद्दां जाल्लें आसा. खुद्द मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात 79, 78% जाल्लें आसा, 70 जाल्लें आसा, केप्यां जाल्लें आसा. ज्या भागांत कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात आसात थंय मोठ्या प्रमाणात ते मतदान जाल्लें आसा. आनी ताका म्हाका दिसता की गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी तांचे बाकीचे कॅबिनेट कलीग हांच्या लिडरशिपीचेर लोकांचो पूर्ण विश्वास आसा आनी खास करून भारतीय जनता पार्टीचेर लोकांचो विश्वास आसा अशें म्हाका दिसता. ओपोजिशन युनायटेड नाशिल्लें हाजो तुमकां फायदो जालो? कांय ना, थोडे कडेन आसले. तुम्ही जर पळयलें जाल्यार पेडणे तालुक्या भितर आसात कांय लोक हांगा आयले थंय गेले. थोडेशे कांय आमकां कांय मतदारसंघामध्ये आमचे थोड्या मतांनी गेल्ले आसा, पण आमकां त्या संदर्भातलो विचार आमी जरूर करतले. कित्याक लागून कारण मेजर मतदारसंघ एक थोडे जे आसा ते आमी हाल्ले आसात. पण म्हाका दिसता की हे एकठांय जावना अशें. हे जरी एकठांय जाले जाल्यार मतदार एकठांय जावं जाय न्ही, तें चड इम्पॉर्टंट आसा. आनी त्यामुळे मतदार एकठांय जावना तेंच्यांनी ते जाले आसात थोड्या मतदारसंघा भितर, पण त्याचो व्हडलो इफेक्ट आमकां जालो असो म्हाका दिसना. तानावडे बाब, थँक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग विथ अस Thank you. and Thank you very much. congratulations Thank you very once much. again. Thank you very much. Manoj, thanks a lot and congratulations. Manoj, how do you react to it? भारतीय जनता पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षांचे मत ऐकलंय. बिफोर आय गो बॅक टू सुदीन बाब, व्हॉट इज युअर रिएक्शन? खुबशे अंशी जे ताणें म्हणलां तातूंत तथ्य आसा. आमी जेन्ना ह्या कोवीड ह्या इलेक्शनाचो संदर्भ कमी वोटींग जाली हाचेर जर धरत जाल्यार इट ओन्ली बिकम्स एन एक्सक्यूज. कारण एक म्हणजे बीजेपीचो जो सक्सेस पॅटर्न आसा तो सगळ्या मतदारसंघांनी समान दुवो आसा. म्हणजे इट इज नॉट एक्सेप्शनल ओन्ली टू अ पर्टिक्युलर एरिया. म्हणजे एक पेडणे जर तालुका जर सोडत
जाल्यार सगळ्या तालुक्यांनी बीजेपी हॅज स्विफ्ट एब्सोल्युटली वेल. ज्या ठिकाणी स्ट्रॉंग होल्ड म्हणजे एक चर्चिल आलेमाव सारको कॅन्डिडेट आसा, रोहन खंवटे सारको आसा, जाका आमी खरें म्हणजे स्ट्रॉंग मॅन म्हणटाले आपापल्या मतदारसंघात, त्या मतदारसंघात तांची जी इमेज आसा आनी तांची जी क्रेडिबिलिटी आहा ती प्रचंड प्रमाणात हाल्ल्या. एक प्रामुख्यान एक जर तुम्ही पळयत जाल्यार युनायटेड ऑपोजिशन इज ऑलवेज एन मिथ. केन्नाच ऑपोजिशन सगळे एकत्र येता आणि रुलिंग पार्टीक केन्ना डिस्टर्ब करता अशें केन्नाच कशें घडना. एक म्हणजे ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ लेझीनेस ऑर लॅक्सिटी ऑफ ऑल ऑपोजिशन पार्टी. म्हणजे गोवा फॉरवर्डाचे आमी एक उदाहरण घेऊया. गोवा फॉरवर्ड डिसायडेड नॉट टू इवन कंटेस्ट. सो वाय शुड समबडी टेक यू सो मच सो सिरियसली. आज जर बीजेपी जर कन्सिस्टंटली गेल्या 7-8 महिने एक्सटेंडेड प्रचार जर करता आणि लोकांपर्यंत जर पावता जाल्यार बाकीचे ओपोजिशन पार्टीज कित्याक आपल्या पर्यंत पावूंक शकले ना. जर थोड्या मतदारसंघांनी 70-75-80% पर्यंत म्हणजे ऑलमोस्ट क्लोजिंग टू दॅट 77% एकीकडे हायस्ट झाला, त्या मतदारसंघांनी जर तो आमदार जर इंटरेस्ट घेऊन 77% पर्यंत मतदान करूंक शकता जाल्यार बाकीकडे 35 ते 40% कित्याक जाता. सो दिस बेसिकली शोज त्या भागातलो जो लीडर, त्या भागातलो जो आमदारान जर मनार जर घेत, then one could make a difference. I'll give you two exceptional elections, two exceptional constituencies. एक म्हणजे लाटम बारसाची कॉन्स्टिट्युएन्सी आम्ही पळोवया. एकच मिनिट, आमच्या बरोबर राहुल मामरे जॉईन झाल्यात, आम आदमी पार्टीचे कन्व्हेनर. राहुल, आय थिंक तुम्ही एक सीट जिंकल्यात, बट वी हॅव टू कॉंग्रॅच्युलेट यू फॉर ओपनिंग अन अकाउंट. हाऊ डू यू लुक एट इट, दिस ओपनिंग ऑफ अकाउंट आणि बाकीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितरय बी तुमची जी परफॉर्मन्स आसा, हाऊ डू यू लुक एट इट? Provos, yes, as you said, तू म्हणटा अशें पयलो सीट आमचो, but it's more to come. I'm sure people of Goa are looking for other options. कित्याक खूब कडेन सिटांनी काँग्रेस is relegated to third position. So Aam Aadmi Party is an option, and we will strive to meet the people's expectation for sure, and win their hearts. How important is this one seat? Rahul, how important is this one seat? Hello. Yeah, Rahul, how important is this one seat? कितले महत्वाचे आहे? I'll go back to Rahul Mamre in a while. सुदीन बाब, तुम्ही तानावडेची उत्तरा ऐकली, तुमका किती दिसता ही उत्तर ऐकून पडटा? Hello, am I audible? ते हांवूच उलयलो, तांचे सगळे मंत्री, सगळे आमदार काम करीत आशिल्ले, पूण तेन्ना जे जिकर जावन आशिल्ले आणि आमकां 144 कलम लायिल्ले. आमी काम करू शकनाशिल्ले, पूण तांचे आमदार मंत्री काम करताले. तांची संघटना स्ट्रॉंग आसा हे सगळ्यांक खबर आसा. आमकांय तसो टायम दिवन 144 कलम जर सकल देंवयले जाल्यार नक्कीच साऊथ सायडीन बरो प्रोग्रेस आमी दोनूय पार्टी ऑपोजिशन करतले आशिल्ले, ह्या बद्दल दुबाव ना. आता आमी हाजे फुडें तांकां सांगता की इलेक्शन हे अशे तरेन घेया की सगळ्यांक इक्वल चान्सेस दिया. फक्त तांचे आमदार, तांचे मंत्री 15 दीस, दुसरे आनी एक उलयलो की 6 महिने ते प्रचार करताले. कोविड आमकां जो लॉकडावन केलो तो 2 महिने पयलीं आमचो लॉकडावन काडला. 6 महिने प्रश्नच ना थंय उलोवपाचें. सो ह्यो गोश्टी सगळ्यो चुको काडपाच्यो न्हय. फक्त हांव सांगपाक सोदतां की जसो तुम्ही प्रचार केलो तसो जर आमकां प्रचार करपाक मेळिल्लो जाल्यार नक्कीच वोटिंगय वाडून दाखयतले आशिल्ले आमी ऑपोजिशन आणि दुसरे सिटी वाडून दाखयतले. ओके, पूण ताका जर तर आतां अर्थ ना उलयता ताका, त्या खातीर हांवें तांचे पयलींच कॉंग्रॅच्युलेशन. Rahul Mamre is back. Rahul, just unmute yourself. Yeah, how important is that one seat? तो प्रश्न आशिल्लो म्हजो. First seat is always special. First seat is always special, and more so, I recall in 2015, AAP began their first public meeting in Benaulim itself, and it's so important that we won a seat, first seat, in a electrical fight in Benaulim itself. So it's very special for us. But we'll continue this work across Goa, across Salsette, and it's sure a beginning for us. It has enthused the voters, our volunteers itself. एक मुद्दा विचारता, व्हॉट अबाउट द परफॉर्मन्स? बाकीची कॉन्स्टिट्युएन्सीनी तुमचो जो परफॉर्मन्स आसा तो पळयतकीर तुमचो इनिशियल असेसमेंट कितें? बाकीच्या हांवें पळयत न्हय, चडशे हातून आमचे इट्स फेरली बेटर दॅन एक्सपेक्टेड म्हणटा अशें तुजें, कित्याक आमकां टायम कमी आशिल्लो.
हे इलेक्शन 5 दिसा भितर डिक्लेअर जालें एक्चुअली सांगपाक, आनी बीजेपीक सगळें खबर आशिल्लें केन्ना इलेक्शन डेट. बाकीच्या पॉलिटिकल कांयच खबर नाशिल्लें, पत्तो नाशिल्लो. सो चडशे केसीस काँग्रेस इज रेलिगेटेड थर्ड पोझिशन, आप एज कम सेकंड. म्हाका लक्षांत येता तो हांगा आमचो गोरखनाथ आशिल्लो तो सेकंड आयलो. सालिगांव काँग्रेस इज ॲट फोर्थ पोझिशन, आप इज बिफोर देम. So we have fared well, but still more work to be done, more work to be connected to the voters. ते आमी नेटान फुडें व्हरतले आनी आमचे व्हॉलंटियर आतां ग्राउंडार येवन आनी नेट थोडेतले कॅम्पेन करपाक फुडें. बिगिनिंग मोर टू कम. दिगंबर बाब, तुमकां दिसता कारण एक गजाल आसा की टायम मेळना हे प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी और नॉन बीजेपी पार्टी सांगता, बट तुमकां दिसता की टायम हो एकच फॅक्टर? कारण बीजेपीचे जर फिगर्स पळयत तुमी, दे आर टचिंग 33. व टायम हो एकच फॅक्टर असो दिसता तुमकां? कारण जितली आंदोलनां चालू आसात, जितलो बोवाळ चालू आसा रस्त्याचेर, तातूंतली कांयच गजाली ट्रान्सलेट जावपाक शकना वोटिंगा भितर. टायम इज द ओनली फॅक्टर और दर इज समथिंग मोर टू इट? आता म्हाका दिसता ताजेर चर्चा करून आनी ताजेर ड्रॉबॅक्स कितें आसा ते पळोवन काय उपयोग ना. कारण जे जालें तें जालें. नाव द टायम इज फॉर अस टू इंट्रोस्पेक्ट. आमी बसून विचार करपाक जाय की कित्याक लागून अशी परिस्थिती जाली. वॉट एव्हर सेड एंड डन, कारण प्रचार करपाक कमी दीस मेळ्ळे, दीज आर ऑल एक्सक्युजीस. अल्टिमेटली आमी सांगता तें खरें न्ही, कारण तशें जालें जाल्यार आमी प्रचार तांणी कॉमेंट्स केले तेन्ना आमी करपाक जाय आशिल्लो कायद्यान. पूण बिकॉज ऑफ वेरियस रिस्ट्रिक्शन, कोविडा लागून लोकांगेर वचपाक भंय दिसतालो, मिटिंगे घेवपाक भंय दिसताले, हेजें वातावरण वेगळें वेगळें आशिल्लें. पूण तें सगळें जालें आतां. ताजेर आतां परत तो विशय घेवनय काय उपयोग ना. तर म्हाका दिसता आवर पार्टी विल हॅव टू इंट्रोस्पेक्ट. कित्या खातीर जालें एनालिसीस करच्यो पडटल्यो. अँड वी शुड ट्राय टू रेक्टिफाय, टेक स्टेप्स. म्हणजे सुदिनान सांगलें त्या भशेन वी शुड टेक स्टेप्स टू रेक्टिफाय दॅट सच थिंग्स शुड नॉट हॅपन. कारण लोक भायर आयले ना न्ही. लोक भायर काडपाक, लोकांक भायर काडपाक आमी कमी पडले काय कितें? दीज आर ऑल वीच वी विल हॅव टू इंट्रोस्पेक्ट नाव. दिगंबर, एक मुद्दा जो सकाळी सावन प्रत्येक पॅनलिस्टान केला इज डिवायडेड ओपोजिशन. आणि ही परिस्थिती जर अशीच उरली जाल्यार असेंब्लीकय असोच फटको बसतलो म्हण. यू एग्री विथ दॅट? सी, म्हजो पर्सनल ओपिनियन सदांच अशें आसतालें की बीजेपीक जर डिफीट करतलो गोंयांत जाल्यार एवरीबॉडी हॅज टू वर्क आउट प्रॉपरली. अंडरस्टँडिंग प्रॉपर करपा जाय सगळ्यांनी एग्जाम. इफ यू आर टार्गेट इज बेसिकली टू डिफीट बीजेपी, तशें जावपाक जाय अशें म्हजें प्रामाणीक मत पयलीं पासून आशिल्लें. बट देन अल्टिमेटली दीज डिसिजन्स आर टेकन बाय आवर पार्टी लिडरशीप. सो दॅट थंय म्हाका मागीर कांय से नासता पर्सनली. क्लियर? तुमकां हे पडटा, टायम ना म्हणटा ती गजाल पडटा, आनीक डिवायडेड ओपोजिशनाची गजाल. हाऊ डू यू लुक एट इट? सी, टायम ना म्हणटा तें हांव मानपा रेडी ना. Actually, I would say that is just an excuse. Somehow the opposition failed in their act at the ground. They have not worked on the ground, while the ruling side was working. They had the government machinery with them. The election commission may have told them when the elections are also. So that way they had drawbacks, but finally... You are saying not to this extent. Yes, certainly not to this extent, because one more factor you must consider. See, in Congress, now there is a little vacuum, and Congress is such that they don't like another face to come up. See, if in Zilla one face comes up, that face is normally the next MLA face. So where the party also requires a strong command, I find that the party's strong command is also not there. One. Number two is they have not yet won the trust of the people. After 13 people have gone the other side, still the people are not trusting them that you can be trusted as the main party to win. So somehow they have to win the trust of the people, and the party must have a strong command. बट एक गजाल जर तुम्ही हांगा पयली एक वोटिंग पॅटर्नाच्या बाबतीत, रायज ऑफ आम आदमी पार्टी. Yes. Many constituencies they are on number 2 or they are neck to neck with Congress and they have opened their Correct. account. See, how do you think, you think Aam Aadmi Party is getting into that vacuum? According to me, you just asked me about the divided opposition. See, somehow Congress and MGP cannot have an alliance. They can have some sort of an understanding because their electorate is totally different. One. As far as Aam Aadmi Party is concerned, their national leadership and to some extent local leadership does not talk of an alliance. They are talking of
destroying the Congress to come up. So in such a situation, that united opposition is not going to happen. And one more thing, keep in mind that in Patna, in Bihar, they had a Mahagathbandhan. And after the election, they are now saying that RJD gave too much to Congress party. If they had not had an alliance, they would have fared better. So it is not that always the united opposition works. Sometimes it works. It all times it doesn't work. राहुल मांबरे, तुम्ही कशी पळयता ते डिवायडेड ओपोजिशनाची थियरी कडेन, कारण मोस्ट ऑफ द पीपल कॅन एक्यूज यू ऑफ डिवायडिंग द ओपोजिशन. प्रमोद बरोबर आसा. द क्वेश्चन रियली गोंयकार सगळे पळयता ते आप सोडल्यार ऑपोजिशन कोण आसा. यू हॅव काँग्रेस, बीजेपी, काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, एमजीपी. दे ऑल इंटरमिंगल बिटवीन द पार्टीज टुगेदर. ते जाय तेन्ना ते जोडटा बीजेपी बरोबर, मिनिस्ट्री घेता, कॅबिनेट बॉस घेता, मागीर ते पयस वता. सो ऑपोजिशन जे आसा गोंया ती आपूच आसा आता. अँड पीपल आर रियलायझिंग दॅट. आनी तुवें जशें म्हणलें रिझल्ट आसा ते पिछे आप इज कमिंग अ रिसर्जंट फोर्स नाव, because that's a credible opposition party which the people of Goa are looking out for, and that's the only party which can give a fight to the BJP. So for us, Congress, BJP are the same mindset of communal and corrupt politics, which we want to change in Goa now. आमकां बाबू कवळेकार जॉईन जातात, डेप्युटी चीफ मिनिस्टर. बाबू, म्हजो आवाज ऐकू येता? तुमचे 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी, तुम्ही 4ही कॉन्स्टिट्युएन्सी जिंकले. व्हॉट इज युअर फर्स्ट रिएक्शन? चारही पयलीं साकून म्हणलें कॅम्पेनिंग करता आसतना सुद्दां हे चारय जिखतले म्हणून ते आयज चारय जिखले आसा. दुसरें म्हणल्यार ह्या सगळो जो श्रेय आसा तो म्हणजे सगळे कार्यकर्ते दिता. दुसरें हातूंतल्यान आयज जो आमी प्रवेश केल्लो, 10,000 प्रवेश केल्लो, डिसिजन रायट डिसिजन आसा हे आमच्या लोकांनी दाखयलें आसा. आयज चारय पयलीं फावटी सगळे म्हणजे काँग्रेस आसले, आयज ते सगळे भाजपा भितर पार्टी लायन म्हणजे पार्टीच्या सिंबॉलाचेर निवडून जाल्ले आसा. म्हणजे लोकांक दाखोवन दिल्लें आसा की जे डिसिजन हांवें घेतला ते योग्य डिसिजन घेतला. एक तुम्ही कितें म्हणटा, तुम्ही काँग्रेसींतल्यान जे बीजेपीक गेल्ले त्या डिसिजनाक आज लोकांचो कौल मेळ्ळो म्हणटा तुम्ही? कौल दिलो जे काँग्रेस आसतना ते लोक म्हजेवर असले त्यांना निवडून दिले. आज जेन्ना हांवें भाजपात प्रवेश केलो तेन्ना हे सगळे लोकांनी म्हजेवर भाजपात प्रवेश केलो आनी आयज तेमी म्हाका निवडून दिल्लो आसा. गोगोळीच यश दिल्लें आसा, बरी मार्जिनान जिखयल्ली आसा. आनी ताका लागून सगळे कार्यकर्ते ते भाजपाचे मूळ कार्यकर्ते आनी म्हजे बरोबर काँग्रेसींतल्यान भाजपाक गेल्ले कार्यकर्ते सगळ्यांची जीत आसा. सगळ्यांनी एकठांय रावन काम केलें. लास्ट प्रश्न एकच तुमकां विचारपाक जाय. तुम्ही म्हणटात ज्या ज्या आमदारांनी ह्या झडपीच्या इलेक्शना पासून हे पळय गेल्ले फावटी 17 साऊथ गोवा भितर 17 काँग्रेसचे झडपी आयिल्ले. ह्या फावटी भाजपानी साऊथ गोवाक खाली 17 उमेदवार उबी केल्ले. 17तले 14 उमेदवार भाजपाचे आयिल्ले आसा साऊथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा ते 19 येयलो. पूण साऊथ गोवा गेल्ले फावटी 17 आयिल्ले काँग्रेसचे. ह्या फावटी फक्त भाजपाने बसयल्ले डायरेक्ट पक्षाचेर 17 हातूंतले 14 आयिल्ले आसा. म्हणल्यार लोकांनी कौल दिल्लो आसा की लोक आमचे बरोबर आसा. डॉक्टर प्रमोद सावंत हाजे बरोबर आसा, पार्टीचे अध्यक्ष आणि संघटना ते बरोबर आसा हे दाखयल्लें आसा. थँक्स अ लॉट बाबू कवळेकर. थँक्स अँड कॉंग्रॅच्युलेशन. हांव दिगंबर बाब, बिफोर आय लेट यू गो, लास्ट प्रश्न म्हजो. तुमकां हो आर्ग्युमेंट पडटा की बाबू म्हणटा की आमी जे काँग्रेसींतल्यान बीजेपीक गेल्ले तांकां हो कौल म्हळ्यार लोकांनी आमकां आपणावन घेतलें आनी जी आमी कृती केली ताका लोकांचो आशिर्वाद मेळ्ळो. हो आर्ग्युमेंट पडटा तुमकां? तशें जालें जाल्यार मागीर नुव्या कितें जालें, वेळ्ळे कितें जालें? म्हणजे ते तसो आर्थीक लायन जाल्यार तुवें बाकीच्याय कडेन पळोवचें पडटलें. थंय कितें जालां पेडण्याय कितें जालें पळोवचें पडटलें. सगळे कडेन तशें कितें जालें तें पळोवचें पडटलें. तर त्यो एनालिसीस करच्यो पडटल्यो थंय कितें जालें काय म्हणून. सो हाजो अर्थ कितें, तो गेल्लो ते मान्य ना, एकलो गेल्लो तो मान्य आसा, दुसरो गेल्लो तो मान्य ना लोकांक, अशें जावपाक शकता. तुमकां दिगंबर एक गजाल दिसता की ज्या ज्या जाग्यार काँग्रेसीचे हेवीवेट्स आशिल्ले, काँग्रेसीचे स्वताचे हेवीवेट्स, त्या हेवीवेट्सांनी खंय तरी वचून त्या वटच्यान बीजेपीची वोट्स आणि आपले पर्सनल वोट्स हांच्या आधाराचेर ही खूबशी जैत मेळयल्यांत. तशें तें कॉम्बिनेशन आसपाक शकता, which I cannot deny, because each one has his own थोडे तागेले पर्सनल वोट्स आसतले आनी तातूंत भितर ताका पार्टीचे सपोर्ट मेळ्ळो. दॅट पॉसिबिलिटी इज देयर, दॅट कॅनॉट बी डिनायड. दॅट मे व्हेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. प्रत्येक जणाक तें शक्य आसा अशें नासता.
दिगंबर थँक्स अ लॉट फॉर जॉईनिंग विथ अस. टाइम काढलो या टायमार अँड गिव्ह दोज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट इन्साइट्स. थँक्स अ लॉट. Thank you, thank you. राहुल मांबरे, Thank you. तुम्ही जेन्ना पळयतात ह्या गजाली कडेन तुमकां कितें दिसता की तुम्ही सदांच करप्शनाचो इश्यू घेतला, तुम्ही इवन हो डिफेक्शनाचो इश्यू घेतलो की काँग्रेसीक वोट दिवप म्हळ्यार बीजेपीक आमदार दिवप ह्या तरेचो. आज बाबू कवळेकार म्हणटा की दिस रिझल्ट सेज दॅट हय लोकांनी आमकां आपणावन घेतले. हाऊ डू यू रिएक्ट टू दॅट? हय पुढे बी तशेंच जाला न्ही, हय जे शिफ्ट जाल्ले बीजेपीक. पण आर्ग्युमेंट कितें आसा, आमी लोकांक ऑल्टरनेटिव्ह दिवंक सोदता आम आदमी पार्टी. वी वॉन्ट टू टेल पीपल आनी तांकां लोकांकूय खबर आसा काँग्रेस जावं बीजेपी दी दोगांकूय काँग्रेसीक वोट दिल्यार तो बीजेपीकूच पावता शेवटी. पीपल हॅव रियलायज इट नाव and they know it better who is the B team of BJP. एक गजाल it's very clear. बिफोर आय लेट यू गो, आर यू अपबीट टुडे? तुम्ही एक सीट जिंकल्यात पण तुमची ओव्हरऑल परफॉर्मन्स जर पळयलो, आर यू अपबीट टुडे? अँड जी एक तुम्ही फाटली 2 म्हयने एक नेट लावपाक सुरवात केल्लो ताजी पयली पावती तुमकां मेळ्ळ्या अशें दिसता? Instead of upbeat, Pramod Bab, I want to say we are enthused to work more harder on the ground now. And I would like to congratulate people of Benaulim for reposing faith in us. ताणे आपाचे विश्वास दवरलो and they gave us the first electoral victory in Goa for us. या So राहुल, आमी काम नेटा व्हरतले इतले तुका सांगूंक सोदता गोंयच्या लोकांक. थँक्स अ लॉट राहुल फॉर जॉईनिंग विथ अस. आमचे बरोबर आसात गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. दोतोर म्हजो आवाज ऐकू येता? हय, आवाज ऐकूंक येता प्रमोद. कॉंग्रॅच्युलेशन सगळ्यात पहिली. आणि हाऊ डू यू असेस दिस विक्ट्री? थँक्यू. हांव गोंयच्या जनतेचे आभार मानता. पुराय गोंयच्या जनतेन म्हजेर, म्हज्या सरकाराचेर आणि भारतीय जनता पार्टीचेर जो विश्वास दवरलो आणि पूर्ण बहुमतान पयलेच फावटी भारतीय जनता पार्टीक उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा दोनूय स्वताच्या बळाचेर जिल्हा पंचायती जिखपा खातीर जी ताकद दिली आणि सीट निवडून दिले त्याबद्दल हांव निवडून आयिल्ल्या सगळ्या कॅन्डिडेटांचे खूप खूप अभिनंदन करता. आमचे सगळे आमदार, मंत्री हांच्यांनी खूप आनी पार्टीचे कार्यकर्ते हांच्यांनी खूप बऱ्या रितीन काम केले आणि विशेष करून गोंयच्या जनतेन हो म्हजेर विश्वास दवरला त्या खातीर गोंयच्या जनतेचे शतशः आभार. दोतोर, तुम्ही मुख्यमंत्री जातकीर पयली इलेक्शन अशें आशिल्ले जंय 75% ऑफ द पॉप्युलेशन वेंट फॉर इलेक्शन. आज तुमकां दिसता तुमच्या लिडरशिपी भितर लोकांनी परत फेथ दाखयला? खरें म्हणजे ह्या प्रश्नाचे उत्तर तुवें म्हाका विचारूंक जाय नाशिल्लें. इट प्रूव्स दॅट केन्ना आमी उत्तर गोंयांतल्या 25 सिटां पैकी 19 सीट निवडून आयले आणि आमच्या दक्षिण गोंयांतले आमी फक्त 17 सीट लढयल्ले, तितूंतले 14 सीट निवडून आयले. हाजोच अर्थ आसा की पुराय ग्रामीण भागातली जनता ही भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाचेर, माझ्या नेतृत्वाचेर विश्वास दवरता. एक म्हाका विरोधक म्हणटा तुमच्याक तुम्ही खंय वेळच दिल ना, तांकां खंय इतले गाफील दवरले आणि तुम्ही खंय प्रचार करत सुटले आणि त्या खंय फाटी उरले. हो आर्ग्युमेंट पडटा तुमकां? हे पळय, आमी कितें पयलीं प्रचार करूंक नासलो आणि कोणाकूच राव म्हणूंक नासले. जे दिसा इलेक्शन थारलेलें ताज्या उपरांत जे दिसा इलेक्शन डिक्लेअर जालें ताज्या उपरांतूच आमच्याय कॅन्डिडेटांनी प्रचार सुरू केला. ताज्या पयलीं काय आमच्या कॅन्डिडेटांनी प्रचार सुरू करूंक नासलो. हल्ल्या उपरांत ताका निमित्त वेगवेगळी कारणां आसता. कारणां सोदण्यात अर्थ ना, जिखप ताका म्हत्व आसा. काँग्रेसींतल्यान जे आमदार भितर आयिल्ले, म्हाका बाबू कवळेकरान बरें सांगलें की दिस इज अ व्हॅलिडेशन म्हणून की लोकांनी आज आमकां परत एकदा आशिर्वाद दिलो आणि तुमचेरय टिका जाताली इतली सारकी काँग्रेसींतले आमदार लॉक स्टॉक बॅरल तुम्ही भितर घेतल्या म्हण. आज कितें दिसता, झाले गेले गंगेला मिळाले अशी परिस्थिती? हांव तशें म्हणचो ना. काँग्रेसीच्यान जे भितर आयले तेय बी विकासा खातीर आयिल्ले, डेव्हलपमेंटा खातीर आयिल्ले, स्वार्था खातीर येवंक नासले. हे परत एकदा प्रूव्ह जाला. म्हणूनच तर गोंयच्या जनतेन तांचेर विश्वास दवरला की ते जे भारतीय जनता पार्टीन म्हाज्या नेतृत्वाक सकयल म्हाजेर विश्वास दवरून 10 जाण भितर आयले ते आपल्या मतदारसंघाच्या विकासा खातीर आणि गोंयच्या हिता खातीर भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आयला हे प्रूव्ह जाता. सालसेत स्ट्रॅटेजी सक्सेसफुल जाली अशी दिसता? हांव सालसेत स्ट्रॅटेजी पूर्णतः सक्सेसफुल जावंक ना, पण निश्चितच रित्या सालसेतींतल्या लोकांनी खूप बऱ्या रितीन आमकां प्रतिसाद दिला. हाज्याय फुडें बरो प्रतिसाद आमी तेंच्या कडल्यान अपेक्षीत करता. एक प्रश्न सीएम मुद्दम विचारपाक तो म्हळ्यार इतली एजिटेशन जातात, लोक रस्त्यार देंवल्यात, पण आयची फायनल टॅली आसा की 33 आउट ऑफ 49. तुम्ही कितें म्हणटात, ही एजिटेशनां एकवटेच्यान ऑन ग्राउंड आणि हो निकाल एकवटेच्यान, हाऊ डू यू असेस इट?
हांव एकाच शब्दान जर सांगपाचें जालें जाल्यार हें मतदान विकासा खातीर मतदान आसा टू गो अहेड फॉर द डेव्हलपमेंट. गोंयच्या विकासाची गती ही अजूनही खूप स्पिडीत वचपाक जाय अशें गोंयच्या जनतेक दिसता. म्हणूनच तर गोंयच्या जनतेन हो भारतीय जनता पार्टीचेर आनी म्हाज्या नेतृत्वाचेर दाखयल्लो विश्वास आसा. आंदोलनांची कितें दोतोर, इतली लोक आंदोलन करतात पण दुसरी वटेच्यान तुमकां इतली सिटाय मेळ्ळ्यात, हें तुमी कशें हें करता, असेस करता? आंदोलन करतले, आंदोलन करीतूच रावतले. ही लोकशाही आसा. प्रत्येकाक आंदोलन करीत रावपाचो रायट आसा. कोणूच कोणाक आडोवपाक शकना. जाका दिसता तो आंदोलन करतलो, जाका दिसता तो भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर विकासाच्या बरोबर रावतलो. म्हाका लास्ट दोतोर एकच सांगात, हें तुमी जर एक्स्ट्रापोलेट केलें फॉर असेंब्ली जाल्यार तुमी कितले म्हणटात ह्याच आदाराचेर जर आज जर विधानसभा वेंचणुको जाल्यो गोंयांत, कितली सीट काडटले तुमी? अजून विधानसभा जर वेंचणुको जाल्यो जाल्यार म्युन्सिपाल्टीचे आमी सीट सायडीक आसा तशें पळोवंक वचत जाल्यार. हय. म्युन्सिपाल्टीचे इलेक्शन थोड्याच दिसा भितर जातलें, बट निश्चितच हो ट्रेंड उरलो जाल्यार भारतीय जनता पार्टीक पूर्ण बहुमत मेळटलें इतकें हांव निश्चितच सांगता. सीएम, थँक्स अ लॉट फॉर जॉईनिंग विथ अस, कारण मोस्ट इम्पॉर्टंट, यू आर द हिरो ऑफ द डे, यू आर द न्यूज मेकर ऑफ द डे, सो थँक्स अ लॉट फॉर जॉईनिंग विथ अस. प्रमोद, थँक्यू. You heard them? Yes. So I'm not even asking you No, a no. question. Now, I'm just asking you to he react. has almost thrown up a challenge for municipal elections. Yeah. So let us see what the opposition does as far as municipal elections are concerned. Yeah. Because one more thing is there, municipalities are, the BJP is slightly backward at municipal level. Because say whether it is Margaon, Vasco to some extent earlier, Kungoli, all these areas were Congress controlled. But the interiors were with the BJP. But now he has almost thrown a challenge to them. Yeah. And let us see how they fare at the municipal elections. किती दिसता तुमकां, एक मेन इम्पॉर्टंट आमी आतां जस्ट पॉइंट बाय पॉइंट जर डिस्कस केलें, नाव दॅट वी गॉट प्रॅक्टिकली ऑल न्यूज मेकर्स ऑफ द डे ऑन द शो. Yes. सगळ्यात पहिली गजाल म्हळ्यार हेवीवेट काँग्रेस MLAs Yes. who have gone to BJP, they have succeeded. And those MLAs who were not See. heavyweights but who needed a symbol to win, they have faltered. May it be Thivi, may it be Pedne. How do you assess that? See, number of times I have told you that in your studio that ours is a strange situation. Like, you know, Babush trying to control Tiswadi, Sattar is controlled by Ranis, Surin Davadekar or Ravi Naik Ponda, Babu Kavadekar, Kepe and Sange. So with these people, once they shift to other parties, they have been taking people with them. No doubt about that. So the heavyweights, and as far as Congress party is concerned, it's a party without cadres. I agree with Radharao, who was here in the morning, that it is a confederation of leaders. Yeah. To that extent, he's right. Yeah. So even today, now take the case of Kunkoli. Yeah. Now that Kunkoli seat Yeah. or the Santa Cruz seat which they have won, to a large extent, could be attributed to the persons who have taken Yeah. into the party now. But I don't think that I feel that somehow they have to strengthen at the grassroots level. They have to work on the ground Yeah. for people to take them seriously. That up to some extent is doing. Okay, I'll come to that point. Vijay Sardesai आमकां join जातात. विजय बाब, welcome to the show. सगळ्यात पयली, how do you assess today's results? तुमची initial assessment कितें? My initial assessment is that the BJP, if it looks at this as a semi-final, which you in the media have created, made it look like a semi-final, then they have won this semi-final by match fixing, and because there is no clear alternative, in the absence of a clear alternative, and by match fixing, they have won the semi-final. But every day is not a Sunday. This does not mean they will get it right in the finals. Because in the finals, the people whose eyes have to open. If the eyes open and if certain measures are taken, people of Goa by and large are against the BJP, against the anti-Goan policies of this government, are concerned that double tracking and coal are connected, that Pramod Sawant has sold out on Madhai, and therefore people want an alternative. Now it is for the principal opposition party to open its eyes. If they refuse to open its eyes, then it's at their own peril. And then history will repeat itself. This is the way I look at it. कोणाबरोबर? मॅच फिक्सिंग तू पळय मरे सगळ्या जे कितें जालां
It began with unopposed election in Sagwal. How can you not have a candidate when you forget to put a candidate or your candidate disappears? That is the signal. That is setting the you are casting the die. That is the first step. That first step has now continued further. Nobody took this election seriously in the opposition, and those who took it seriously, like Kiran Khanolkar, has taken it seriously in keeping. He has comprehensively defeated the BJP by more than 2,000 votes, which is the margin for a good victory even in the assembly elections. And wherever it has been, wherever the MLA or the leader has been seen to be a little soft on the BJP. People have decided why vote for the P team. Might as well vote for the BJP itself. That is what has happened. Also, some opportunistic deals which have happened before the Zilla election, like in the case of Ukoli, where Joki Alemao was sneaked out from our party by the Congress. We have seen that at the epicenter of the protest, the leader has not been able to get his sit through. This clearly means that opportunistic politics has no place in the future. You have to take the bull by its horns and fight the BJP, then only you can win it. Otherwise, you are going to not win. एक People are not going to come out and sacrifice themselves for you. ओपोजिशनाचे मेनली खंय चुकले दिसता. इफ आय आस्क यू गिव मी 2 पॉइंट्स वेर ओपोजिशन कमिटेड ब्लंडर्स, व्हॉट आर दोज 2 पॉइंट्स? म्हाका पयलीं सांग, ओपोजिशन म्हणते खंयचे ते, कोण आसा ते, खंय आसा ते ओपोजिशन म्हणते? अरे पळय, 19 डिसेंबर आतां हो जिखलो म्हणून 1 वर्स तो सेलिब्रेट करपाचो आहा. आमी सगळ्यांनी ओपोजिशनान अगेन्स्ट पयलीं हे दिलें, स्टेटमेंट दिलें. मिटींग घेतली तेन्ना ओपोजिशन लिडर थंय गेलो, साऊथ गोंयचो MP गेलो, प्रताप सिंग राणे गेलो. खंय ओपोजिशन आहा? अरे तो 100 कोटी रुपया हाडून एक हे रीण काढून सण करता, हे तुम्हीच उलयतात आणि तुम्ही ताच्या मिटिंगाक वता, बरेपण दवरता. तो ओपोजिशन आहा खंय? हांवें ओपोज केलें, हांव वचूंक ना न्हय. So you have to be able to actually don the hat of opposition. You can't just be by virtue of being the other party. It doesn't mean all of a sudden you'll just be endorsed, you'll just be brought in. You have to work, you have to be proactive. And squarely blaming Congress. See, I am telling you, wherever people have been accommodative, like this in Seoling, where our MLA, first at the onset I want to say that our party did not join this rat race of Zilla. I believe this is an inconsequential election. It means nothing because they have been given no powers. It is not worth it. It is an election that is going to lead to spike in COVID cases. By the 20th of this month, you will see there will be a spike, and that will be because of this election. Because Pramod Sawant wants an endorsement for all the illegalities that he is doing. ते सगळे बरें आहा, पूण जंय म्हणून आमी कितें केलें, लोकल आमचो जो कोण लिडर आहा ताका डिसिजन घेवपाक फ्रीडम दिलें. सिओली मतदारसंघान आमच्या आमदारान अशें चिंतलें की काँग्रेसीक सपोर्ट करया म्हणून. काँग्रेसीक ताणें सपोर्ट केलें. काँग्रेस कितली आयली? नंबर 3 आयली. हा, सो ओपोजिशनाक कोऑपरेशन जर पसून केलें जाल्यार ते नंबर 3 येता. मागीर कितें उलयता आनी आसा ओपोजिशन थंय. आणि वेर पर्सन लायक किरण कानोलकर सेड काय ना, आपण एकलोच झगडटलो म्हणून. ही केम आउट विक्टोरियस व्हेरी कॉम्प्रिहेन्सिवली. सो अर्दुकुटे काय चलचे ना आणि सगळे ओगीच एक जाले आणि कोण काय करचे ना अशें जर धरले जाल्यारूच जिखचो ना तूं. And this is going to be seen in the future. Municipality elections will come. Again, it will be the same thing. आणि ह्यो ज्यो नव्यो पार्टीज आयल्यात, ह्यो सगळ्यो ज्यो तांणी मॅन्युफॅक्चर करून घाल्या, दिस विल बी एक्टिंग एज स्पॉयलर्स. But even they have opened their account in Goa now. Aam Aadmi Party has opened its account. Why they have opened the account? Because the others are not doing anything there, or others are seen to be too close to the BJP. That is why they have won there. म्हाका लास्ट बिफोर आय लेट यू गो, म्हाका लास्ट एकच गजाल विचारपा, आनी हो प्रश्न सगळे जाण विचारतात, सकाळसान डिस्कस करतात की रस्त्याचेर इतलो राग लोकांचो, इतली आंदोलन, पण मतां भितर रागत ना. हे कितें? अरे मतां भितर राग दाखोवन 1 वर्सा हॅरेसमेंट घेवप हे लोकांक नाका. हांवें जेन्ना शिवोली मतदारसंघान इलेक्शन जिखलें, पयलीं मिटिंग्यो घेताले तेन्ना 10 बडकां नासतालीं मिटिंगेक.
सांगताले कितें की कोड ऑफ कंडक्ट म्हणतो येता तो येवन दी मागीर आमी जागे जातले म्हणून मागीर तुका दाखयता म्हणून कितें तें तशे लोक आपली कात राखून करपाक सोदता कित्याक हे जे ओपोजिशन लिडर्स आहात हे लोकां खातीर फाल्यां आपले सगळें कितें वर्चस्व दाखयतले म्हणून तांकां गॅरंटी ना ओपोजिशनाची लोकांक गॅरंटी ना म्हणून लोक आपले राग दाखयना पूण फुडल्या इलेक्शनाक लोक राग दाखयतले पूण ऑल्टरनेटीव येवपाक जाय ऑल्टरनेटीवच ना जाल्यार कित्याक लोक दाखयतले लोक म्हणटले मोरू तुमी आज जाल्लें आहा तें हांकां हे आपली व्हडली पार्टी पोन्नी सामकी पोन्नी जाली खंय आहा रे हे 60 वर्सां सेलिब्रेट करतात दे आर सेलिब्रेटिंग सिनियर सिटीजनशीप और पॉलिटिकल रिटायरमेंट कितें सेलिब्रेट करता हे हा सो तांणी आज विचार करपाची गरज आहा की द रायटिंग ऑन द वॉल कॅन दे सी इट that there is no clear alternative because of the egos and the inefficiencies of certain people who are ruling the roost here. If they are not able to see this, then it is all damned. Everyone is damned. And then you get the government you deserve. Thanks a lot. आणि लोक म्हणटले जग मार म्हणून कळलो का Thanks a lot, Vijay for joining with us. Okay. Very important inputs on opposition. Now directly Manoj तुझी मारा होता. You have heard so many opinions now. All the newsmakers we have heard. हो जो प्रश्न असा ओपोजिशनाचो आमी उलयतात ओपोजिशन फ्रॅगमेंटेड आसा आम आदमी पार्टी सारको फॅक्टर जो आसा तो ओपोजिशन फ्रॅगमेंटेडच दवरतलो कारण तांणी क्लियर केला की आमी कोणा बरोबर युती करचे ना कांय करचे ना हाऊ डू यू लुक एट इट कारण विजय बाबान सांगलें की जर पर्यायच ना जाल्यार तुम्ही लोकांक दोष दिवन फायदो कितें हाऊ डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅट एब्सोल्युटली ट्रू आज खुबशा कडेन भाजपाच्या विरोधी वातावरण आशिल्लें म्हणजे कितलें आतां बीजेपीन सांगू म्हणजे ऑन ग्रासरूट लेवल एट मेनी प्लेसीस पीपल वेर वेटिंग फॉर ऑपोजिशन पार्टी टू इमर्ज बट देर वॉज नो ऑपोजिशन दॅटफॉर पीपल हॅड नो अदर चॉयस सो दे वेंट विथ द विंड अँड दोज पीपल हू केम फॉर इलेक्शन वोटेड फॉर द बीजेपी तुमकां उदोळ हांव दोन मतदारसंघाचे एग्जाम्पल दितालो एक भितरले लाटंबारसे मतदारसंघ जंय तो विर्नोडकर म्हणून एक नवो फेस ऑफ ओबीसी हॅज वन बट ताच्या फाटल्यान संजय शेटये जो पयलींचो झेडपी मेंबर ताणें ताका जिखयलो आनी दुसरो किरण कांदोळकर वेर ही हॅज फॉट अगेन्स्ट द ओपोजिशन नाव यू सी दीस एंटायर बीजेपी मशिनरी वॉज अगेन्स्ट देम the chief minister campaigned there was a lot of money power muscle power and the entire party machinery of the BJP acted in against them but yet Kiran Kandolkar was successful in Kolwal मतदारसंघ आणि तातून ताणे 2000 सुमार लीड घेतली लाटंबारसे मतदारसंघान जे सामको हेवीवेट मतदारसंघ जालो लास्ट टाइम थंय संजय शेट्ये जिखलो थंय आता मागीर ताणें ओबीसी केलो तरी आसतना ताणें 2300 ची लीड घेतली म्हणजे इफ यू आर एबल टू गिव अ गुड ऑल्टरनेटिव्ह टू पीपल if you are able to put your efforts people certainly see a good face and then they vote for you हे दोन जशें आमी पळयलें पेडण्याचें उदाहरण घेया पेडण्या there was an informal consolidation though political parties now are there they are saying that it was not a strategic alliance we all understand it was a part of a greater understanding पेडण्याच्या हेवीवेट मतदारसंघात ज्या ठिकाणी एक तर MG पयलीं किंवा थंय बीजेपी आसताली थंय काँग्रेसूय नाकारलो MGP नाकारली बीजेपी नाकारली आणि इंडिपेंडंट फोर्स जर फुडें येता जाल्यार दीस शोज वॉट इज द पॉवर इफ यू गिव अ गुड ऑल्टरनेटिव्ह ओके यू हर्ड विजय बाब हाऊ डू यू रिएक्ट टू इट की ही सेज की इफ वी आर अनेबल आणि ते फ्रस्ट्रेशन त्यांच्या आवाजा भितर दिसता की नोबडी इज डुईंग एनीथिंग एव्हरीबडी नोज व्हॉट टू डू बट नोबडी इज डुईंग एनीथिंग हाऊ डू यू रिएक्ट टू दॅट No, see, Vijay has been performing well in the opposition, no doubt about it. But the problem is what we have analyzed from the beginning, that opposition has failed. Vijay has told us No, but exactly what he has. But एक गजाल म्हाका मुद्दम तुमकां विचारपाक opposition has failed म्हणटा. Don't you think this is BJP success also? Because it is not that BJP has won 25 is the halfway mark and BJP won 26. This looks like a massive success of the BJP, their machinery, their organization. In a one-sided fight, what do you expect? No, but is it only a failure of opposition, or you need to give credit to BJP also? No, I see. Finally, if you look at it, as I said in the beginning itself, that local bodies election, the ruling party wins unless their shelf life is over. Their shelf life is not over. They are still in the reckoning, and that is how
they have succeeded. And the other side is not in a position to put up a fight. You cannot give a credible faces, as No, I even think- Manoj is saying. Yeah. No credible faces you are putting up. You are not putting up fight. Then look at the numbers. 30% from your side is the election voting percentage, which shows that you have not worked on the not ground. worked at the ground at all. दुसरी एक गजाल तुम्ही पहा की when we must not take away the credit from the BJP. Yeah, that's what I'm asking. Why are we saying Well, that? We are talking about opposition continuously as if BJP just sat absolutely, in let a, us say- in a boardroom, drew something on the board, and they got elected. They worked on the ground. In, You in cannot take that constituency away like from that of BJP. Honda, in constituency like that of Honda, in constituency like that of Nagargaon, where opposition was at the peak, but BJP has not lost any sight of its efforts. If you see consistency जी जर असत आणि जर तुम्ही खोटे जर 100 फावटी जर लोकांक जर सांगत जाल्यार लोकांक ते खरंय दिसता. इलेक्शनाच्या पयलीं 10,000 नोकऱ्यो क्रिएट करपाचें आश्वासन दिलें जर जायत किंवा ह्या सगळ्या आमदारांक अकोमोडेट करपाचें हॅव यू रियलायज वन थिंग that those 12 MLAs which defected from the Congress इतले भिन्न ऑपोजिट विचारसरणीचे लोक थंय बीजेपीन रुळले. आता ते विज्युअल्स जे पळयताले when the chief minister is welcoming the newly elected members, you see the way Babu Kavlekar there or Mr. Zhatiye there, the way he is aligning with the people and they are overseeing the arrangements on the stage. You see the kind of an alignment, the kind of adjustment and the kind of ease at the which they have gelled with people. Now Babu Kavlekar, a strong secularist Babu Kavlekar, if today lock, stock and barrel goes into the BJP and he gets all his 4 candidates who were either before in the Congress party to get elected on the BJP ticket, this shows the kind of an integration, and BJP has allowed that integration. So some kind of credit has to go to BJP also for their organization structure, for the continuous efforts. आज ते ruling party आसा, आज तांच्याकडे पैसे आसा, आज तांचे बरोबर इलेक्शन कमिशन आसा, तरी आसतना आदल्या दिसा रातचे 12 वारेपर्यंत तांच्यांनी मिटिंगो घेतल्यो आणि दे आर ऑन द ग्राउंड वेअर पीपल वेर नॉट ऑन द ग्राउंड. एक असा की ही जर ओव्हरऑल जर स्ट्रॅटजी पहिली बीजेपीची, सालसेत नॉट कमिंग आउट टू वोट इन द नंबर्स दॅट एव्हरीबडी एक्सपेक्टेड, व्हॉट इज द मेन रिझन? Same thing what I was, see, finally. And chief minister has said that अजून तितली सक्सेसफुल झाला ना म्हणते सालसेत स्ट्रॅटजी. See, finally, if you are unable to show that we are seriously in election, Yeah. see, this is an election which nobody took seriously. I mean, the opposition did not take seriously. Vijay tells us that he did not take it seriously. The other side, the opposition has not taken seriously. They tell us that 30% voting took place. Now, 30% voting took place irrespective of the parties. See, which means that if they want to be seriously to be in the reckoning, they have to change their style of functioning. They have to be on the ground. Correct, very true. They have to be on the ground. But let us also understand Vijay's statement. Let us not take on the face value what he has said. ताणी जे पोट तिडकीन जे म्हणला न्ही विजय बाबा, ताचेर सुद्धा आमकां क्वेश्चन करूंक जाय. Is Vijay in the opposition or not? Did Vijay make any efforts to combine the opposition? Did Vijay field any candidates being his Goa Forward party is a serious contender to elections? When Vijay himself says की शिवोली आपल्या कॅन्डिडेटान काँग्रेसाक मदत केली आणि तरी असताना काँग्रेस जर तिसऱ्या पोझिशनाचेर आयलो जाल्यार गोवा फॉरवर्डाची पद शिवोले कितें जाली हाचें उत्तर विजय दिना. सी, फायनली इट इज ऑल द काइंड ऑफ एन एक्सक्यूजेस. टुडे विजय इज ऑल्सो प्लेइंग अ बिग गेम, and at that too this is a blame game, because being a principal party in opposition, even Vijay has tried to play safe. He has tried to be good in the books. Why is it that he still continues to support the NDA at the center and not field his candidates over here and point out the fingers at the Congress party? So if you look at this, हे सगळे जे लोकांक पिशे करपाची जी भाशणां जी आसात न्हय, तातूंत व्हडलोसो काय फरक पडना. आज टुडे विजय हॅज प्लेड सेफ and Vijay is blaming the Congress. I feel Vijay is equally responsible for the defeat of the opposition because Vijay today is in the opposition. तेव्हा एक गजाल दिसता की बीजेपी's organizational prowess and that booth management, that area wise strategies, ताणी बार्देजां भितर स्पेसिफीक स्ट्रॅटेजी केली, सालसेती भितर स्पेसिफीक स्ट्रॅटेजी केली, बाबू कवळेकराक अमकी सीट काडून दिले, काणकोण ताणी राजेंद्र आर्लेकराक धाडलो सो दॅट देर इज नो फॅक्शनलिझम. In spite of opposition being so fragmented, the way BJP approached this election,
Can you take the credit away from them? Certainly not. See, they take every election seriously. Absolutely. You look at the greater Hyderabad corporation, what they did. Their president, the home minister, everybody took it seriously. Now, nobody would think that a corporation election, the ruling central minister. home minister would minister go is there. there, yeah. And they took it seriously. Every election they take seriously. When you are in the game of politics, it has to be played like that only. Okay, Rohan, I have Rohan Khote with me. Rohan बाब, मुझा आवाज येता? कशी असेस करतात तुम्ही नंबर वन परवरी सुकूर आणि पेन द फ्रांसाचे रिझल्ट आणि एक दुसरे ओव्हरऑल गोयची रिझल्ट हाऊ डू यू असेस them? I think the election, we may say it's a low turnout or whatever, elections are elections. And the election, whoever taken the mandate today, I think they are forming the ZP कॅन्डिडेटाचे टीम जी आसा ते फॉर्म करतले बीजेपी. आता कित्याक त्याला हाजेर करपाची गरज आसा कित्याक ऑपोजिशन हॅज नॉट रिमेन युनायटेड. ऑपोजिशना भितर तुटफूट जाल्या across सुकूर कॉन्स्टिट्युएन्सी which comprises of Sukur Panchayat, Talegaon Panchayat, Girin Panchayat. The candidate of BJP wins by about 380 or 400 votes. When I come to one Panchayat of Sukur, we have a lead of about 350. But 350 lead gets cut off with Aam Aadmi Party getting about 1500 votes and your Congress getting about 650 votes. So हातून very clear trend कळटा कि the show spoilers, or we were making a charge earlier that Congress is being a second fiddle to the BJP to ensure that the BJP goes through has come through. And this is very clearly seen in India as far as the Sukur constituency is concerned. When we could see this, in spite of taking a lead in Sukur, we couldn't go ahead because there was a 1500 mata Sukur constituency. Aam Aadmi Party kalli. There was 650 votes were taken by your Congress party. The candidates never roamed. Candidates never met people. Candidates never promised what to do. And it was very clearly indicative that it's a joint venture. So it's a many of the people were expected to go ahead. Aam Aadmi Party was not here. Congress took some 850 votes, but in spite of that, the overall, as far as Porvorim and my three panchayats are concerned, consistently we have been able to take the lead. Tanadi Frank Salvador जवळ lead काढले आणि शुकुरन 3350 सुमार काढले. So about 2,350 is the overall lead as far as Porvorim constituency for MLA is concerned. But when we take it down to elections, we have to analyze and see where it is going wrong. A low turnout of minority votes coming out to vote has definitely changed the equation in favor of the BJP. I was very clear and I was calling upon the people of Goa, including my people, saying that this election is not about only ZP. This election is talking about the issues that Goa is facing. We are talking about Madai, we are talking about Mole, we are talking about unemployment, we are talking about COVID management, we are talking about multiple issues today which are burning Goa. But at the end of the day, we have to respect the mandate. The mandate is shown. We cannot blame saying that low turnaround is a reason for our failure. Now, low turnaround the people who have not voted will be equally responsible for not putting their vote across or their mind across through their vote for whatever opinion they had held. So ZP indicate election definitely is an indicative process of how we are going about. And Hatun, the dismal performance of Congress is something that the Congress has to think, because centrally and Goa is we are having a situation where Congress, instead of putting the opposition together, has played a role which has given a divisive benefit to the BJP. Yeah. And Aam Aadmi Party coming in has definitely made figures. For example, Kalangut, the candidate of the BJP has won by just 428 votes. जो मंत्र्याचो कॉन्स्टिट्युएन्सी तातून 428 वोट फक्त काढप बीजेपीच्या ZP कॅन्डिडेटान, जातून 1500 मतां परत आम आदमी काढता आणि परत काँग्रेस एक्स्ट्रा मतां काढता. So we have found this trend in Bhardesh itself, where you have found these two people playing spoil sports or whatever you call it, and allowing the BJP to get their seat. Rohan, Aam Aadmi Party getting such big vote share, don't you think that is something that you should recognize, that in spite of all this, they have made headway so much into your constituency, into Michael's constituency also? Don't you think it is recognizable now? They have not made a headway in my
constituency per se. But when we look at overall trend, people are looking for a serious opposition. This trend can be seen out of this. And the Congress is not able to substitute the requirement of a local citizen to give that seriousness for them to think about as far as Goa is concerned. So the next alternate they might be looking today is कोणाक तरी दुसऱ्या घालपाक जाय जाल्यार आम आदमी by default might have got those votes, for which it is a serious concern when it comes to opposition. There were various trends which were flown, banners घाल्ले आम आदमी पार्टीन की ZP candidate elect जाता जाल्यार सायडीक केजरीवालाचो फोटो and थंय free electricity will be provided. Confusion was there. Okay. And with the short time that has been given. Rohan, very interestingly, when we are talking this, Raghav Chadda is joining me from Delhi. So, Raghav, welcome to the show. Rohan is on the other side and we are analyzing Aam Aadmi Party. First of all, Raghav, congratulations. You opened the account in Goa and we are talking about how many votes Aam Aadmi Party has taken. Your initial reaction, please. Raghav, you unmute yourself. Can you hear me now? Go ahead. So first of all, let me congratulate the Aam Aadmi Party unit of Goa and extend my warm thank you to the people of Goa for giving a boost to the Aam Aadmi Party. If you were to analyze the electoral performance of the Aam Aadmi Party, which contested slightly over half the number of seats that actually were up for polls, we fought roughly 20 odd seats out of 49. We have in fact increased our vote share in several places where we had no electoral base even in the previous Vidhan Sabha, the assembly election. Even areas of North Goa where Aam Aadmi Party wasn't performing very well in the last election has seen a significant increase in the vote share. Along with that, what we have seen that the vote share of Aam Aadmi Party has increased across significantly, and it goes to show that whenever an alternative is provided, people do choose that alternative. In fact, I am given to understand about 6 to 7 independent candidates have won the Zilla Panchayat election. This shows that people are so frustrated with this politics of the Congress and the BJP that they're looking for fresh alternatives who can actually transform their hope into reality. And what I now see is, and I spoke to my convener of Goa and I said that the mantra is you start small and win big. This is a brilliant start for the Aam Aadmi Party. We've tasted success for the first time in Goa. And let me say this in no uncertain terms, that the way Aam Aadmi Party is picking, the graph the Aam Aadmi Party is increasing at such high velocity that very soon you will see Aam Aadmi Party's bus basics reaching every household in Goa. We will put up 40 candidates in the upcoming assembly elections, and trust me when I say this, we will be exceedingly with the next government in Goa. Cleophas is there with me. Cleophas Babu, you heard Raghav. Raghav is there. So do you feel this vacuum, even Rohan spoke about that, Rohan is also there with us, this fragmented opposition, Congress not putting up a fight, and Raghav is saying that we are going to fill that vacuum. Do you think Aam Aadmi Party is showing some promise to fill that vacuum? It is showing some promise, but I do not somehow feel that Aam Aadmi Party can take up that place. Somehow I feel that Aam Aadmi Party and BJP are both sides. To a large extent, they are supremo controlled parties, and such parties will not be in a position to take on. Can I respond to Yes, take absolutely, on, Raghav. I'll take take on, you and then take I'll go on to Narendra Rohan. Modi. Yeah, Raghav, respond to that, then I'll go to Rohan. Look, merely because one believes that we are a supremo controlled party, which I completely do not agree with, that we will not do well in Goa. Now, let me make this very clear that the Bharat Party is a one-man party in the country today. It's controlled by one man, and that man runs the entire outfit. In fact, even small decisions that the Chief Minister of Goa, Mr. Pramod Sawant, takes are vetted and validated by the Prime Minister. In the event that the Prime Minister says, the Prime Minister Narendra Modi says that you do not have to take this decision, that decision is not taken, even if that decision
is in the interest of the people of Goa. That is what you call a party. As far as the Aam Aadmi Party is concerned, we're a small political outfit. We have emerged from a people's movement. We don't have political ambitions. Our ambition is to change the face of the country, to reshape the political landscape, to end this cozy, comfortable politics of the BJP and the Congress, which has been going on in Goa for a very long time. What you see in Goa is a very convenient setting, whereby whichever party wins, the MLA changes sides and they form a government in a very united fashion and do not work for the people of Goa but work for their own benefit. That is what Aam Aadmi Party wishes to change. And if any party in this country that should not be accused of a supreme controlled party, that is the Aam Aadmi Party. The Congress is controlled by the Gandhis. The BJP is controlled by Prime Minister Modi and to some extent Amit Shah. Aam Aadmi Party happens to be the only political party that actually gives young people, young independent people, Right. an opportunity to come at the forefront of national politics. Candidate. You have seen 7 independents have won today. People, if they are given an option, and there is a good option, people have voted. So 7 is not a small number. You have put up a great fight in your own constituency. You have won 1 seat in spite of all the votes. You lost 1, but you put up a great fight. And your whole narrative is that Congress is not doing enough, and Aam Aadmi Party is saying that we are coming in, there is a vacuum, we want to be a serious contender, we are ready to work on ground. How do you respond to that kind of a rhetoric? Right now, Goa is going through a phase of autocratic nature and dictatorial attitude of the chief minister presently, who thinks he can do what he wants, writes everything. Today was the time to give a very clear message to the government, which I think, because of one party trying to prove its presence, second party trying to have an understanding with the major party, we are here today. 7 independents who have come, I think I should congratulate them because they have come out of their own abilities, not having any thoughts nor anything. We share the regionalistic feel also as far as goals are concerned. Today goals are scouting for options which can be. I am not wanting to comment on Aam Aadmi Party today or whatever, but today was a time for united opposition if they were serious about coming and forming them in the next assembly elections. Today's thought process of the ZP elections will definitely create a wave that there is no serious opposition in Goa. We may have the business of proving our presence in the constituencies with percentage of voting coming in, but that definitely gives you a chance because we are in the world's largest democracy. But the other way around, the challenges that we have today when it comes to Madhai, when it comes to all these things, we need to think wise, be together and find the issues where we have identity of a goal and identity of Goa is at stake. Today we are running about saying... You feel that Goa needs another regional outfit? No, I will just complete it. If I take Talegaon for example, where was the Aam Aadmi Party candidate? There was an independent candidate, assuming that he or she was supported by Aam Aadmi Congress, everybody put together. Whoever won lost is a different issue. But this is people's perception. My question is, Pramod, let me finish. Let me finish. Do you think Goa needs another regional outfit? We need a serious political outfit which will be really for Goa, and we think we need to work these options unitedly. You may have central presence, you may have everybody, but you need a common mind people with a similar views to come for Goa and come ahead for Goa. It cannot be. We had major issues on double tracking. We had major issues on this, and you find those seats going to BJP. How do you discount this? Okay, Raghav, seat. Look, you know what? Goes down to them. I tend to Pramod, and this should be my last comment. I do tend to agree with the concept of a political vacuum that exists in Goa, and why and how people across the country are fed up of the politics of oscillation that happens between the BJP and the Congress. For example, in say that used to happen in Delhi, the Samajwadi Party and the Bahujan Samajwadi Party in UP, the DMK and the AIADMK in Tamil Nadu, the RJD and the JDU in Bihar. Now, these are very sort of, the people get fed up of this cozy, comfortable politics and they look for alternatives. And they want not
politics of alternatives, but alternative politics. BJP and Congress give politics of alternatives. What I am talking of, a new kind of politics, a new brand of politics, clean politics, alternative politics. That, to my mind, only one outfit can provide. That happens to be the Aam Aadmi Party in Goa. तो 2012 मायकल अब्दुल्ला काय नाही गोंयकार उलयतले आयज कलंगूटची मॅन्डेट हॅज स्पोकन विथ 428 कमिंग फॉर मायकल कॅन्डिडेट बीइंग अ मिनिस्टर with 1500 votes Aam Aadmi splitting out. If that was not split, what would be the bottom line? That speaks about the people's feeling. As far as every constituency is concerned, we are with the people who would like to work for Goa, not people who would like to demolish or finish Goa to where it is. Yeah, Rohan, thanks a lot for joining and all the best. Karan, great fight. You have fought single-handedly, as you rightly said. You have lost one, you have won one, but yes, great fight, great fight. No, nobody can take that away from you. The confusion arises that we are a part of big, large panchayats making two constituencies. Yes. So I will only take this opportunity before I end to thank all the people of Porvorim, where if they have reposed faith in us and given us the mandate as far as the three panchayats of Porvorim are concerned. Thanks a lot, Rohan, for joining with us, and all the best. क्लियोफात बाब हो जो आसा नेक्स्ट आता तुमकां कितें दिसता की बिफोर वी कंक्लूड दिस बीजेपीन कितें करपाक जाय आतां टेक अवेज फॉर बीजेपी फ्रॉम दिस इलेक्शन आणि ओपोजिशनान कितें करपाक जाय वेन नाव इट इज व्हेरी मच क्लियर देर इज नॉट गोइंग टू बी एन युनायटेड ओपोजिशन देर इज गोइंग टू बी आम आदमी पार्टी देन काँग्रेस एंड प्रोबेबली काँग्रेस एलायन्स एंड बीजेपी According to as far as BJP is concerned, they are quite safe. Means at this rate they are safe. For the opposition, they have to work at the ground level. They have to come down to the ground. I would say at the Congress party level, the command of the party has to have more weight. Somehow that command is not there. They require a serious command. And in any case, right now they don't have any MLAs with them. So they will have to show new face. I would say they have to throw up a new Congress because they have to win over the people. When 10 went, 3 went, 13 went. So they are, in fact, people are not trusting them. Raghav Chadda to some extent may be right that you have MLAs and give it to the BJP. That impression has to go. So I would say if they are serious, their candidate should be out now. And new faces, young faces who will give a new direction to the party. Yeah. Final, Manoj, takeaways for BJP, takeaways for Congress. आय अग्री दॅट बीजेपी कांयच करपाची गरज ना कारण आज ऑपोजिशन इतले डिफ्रॅगमेंटेड आसा आणि परिस्थिती इतली वायट आसा संघटनेच्या बळाचेर आणि हे जे एक्स्ट्रा जो काँग्रेस डिफॅक्टर्सांचो सपोर्ट आयला ताका एक सेक्युलर फेसूय बीजेपीक मेळ्ळा सो बीजेपी वील शुअरली रायट थ्रू आज टुडे देअर पासिंग पर्संटेज इज ऑलमोस्ट 65. Now the real test is of the opposition parties, and out of that Congress number 1, after losing almost at 12, and out of this 5, at least 2 to 3 people are not with Congress anymore. So एक दोग ज्या बळाचेर जे काँग्रेस जर चलता जाल्यार काँग्रेस लीडर ऑफ ऑपोजिशन आणि काँग्रेस पार्टी हाच्या भितर समन्वय आसपाक कोऑर्डिनेशन आसपाची गरज आसा. सगळ्या 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी फॉरगेटिंग दॅट देर वील बी एन अलायन्स ऑर सो ते मागीरच्यो गजाल्यो पुढच्या 3 महिन्या भितर काँग्रेस हॅज टू गॅल्वनायज आणि 3 महिने म्हणटा बिकॉज इन नेक्स्ट 3 months वी आर गोइंग टू हॅव द काउन्सिल इलेक्शन्स. टुडे बीजेपी इज सो अपबीट की काउन्सिल इलेक्शन पुढच्या महिन्यात सुद्धा जाऊंक शकता and it is quite natural that BJP goes for council election now because BJP is on that particular wave of winning. So आता या council election will be a real test of the BJP कारण almost 75% of the voters have already gone and shown their displeasure against the opposition and pleasure by default for the BJP. Council election will be a most turning point. During this council election time in next 1 or 2 months, Congress has to consolidate to a greater extent, forgetting about the alliance, because grand opposition will be an excuse, will be an utopian kind of an idea, कारण आप is not going to join. आणि आता जसं रोहन बाब सांगता 1.5 ते 2,000 मतं सुद्धा प्रत्येककडे आपण जर काढली इवन 10 कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल्यार दॅट इज गोइंग टू बी अन सिव्हिअर डॅमेज फॉर द काँग्रेस. As far as Goa forward is concerned, Goa forward also will have to consolidate because its 2 MLAs are anyway seen in the danger zone and there are nothing else to gain. Absolutely. हांव वेळ सारको सोंपला. I think the idea of this show was as full results आयले, so complete newsmakers of the day, heads of all political parties
and people who matter are there on this show and talk about the outcome of this election. I think we have done that. Thanks a lot for watching this broadcast and overwhelming response since morning. The numbers of viewership that I am getting are really overwhelming. So thanks a lot for staying with us for so long. Cleophas Bab, Manoj, thanks a lot for joining us in the studio. Thanks a lot again for watching this broadcast. Pavitrawat Prudent, नमस्कार. कॉटनचा मुलायम स्पर्श तुमच्या तजेलदार त्वचेला. रेखाज हाऊस ऑफ कॉटन खुलवणार घराघरातल्या आनंदाला. दर्जेदार कॉटनचं अत्यंत विश्वसनीय माहेरघर. टॉवेल्स, बेडशीट्स, ड्युएट्स, ब्लँकेट्स, पिलोज आणि बाथ मॅट्स. कोणत्याही खरेदीवर आपल्याला मिळेल 10% सूट. आजच भेट द्या रेखाज हाऊस ऑफ कॉटन, कॉर्पोरेट ऑफिस 6, 3रा मजला, रिलायन्स ॲट्रिया, इझिडोर बापिस्तिया, गोल्ड स्टॉर हॉटेल समोर, मडगाव 66, गोवा.